फामाद साहित्यिक दामोदर मावजोक भेटयलो 57वा ज्ञानपीठ पुरस्कार राजभवनाच्या दरबार सभागृहात सुवाळो गुलजार राज्यपालाच्या हजेरेत कोंकणीचो बहुमान. भारताच्या G20 यजमानकेत सिव्हिलियन इंडिया 20 कार्यगटाची परिषद. गोविंद गावडेन केले उक्तावण. आध्यात्मिकता प्रत्येक समस्यांचेर उपाय म्हणून चर्चा. कर्नाटकात मंत्रिमंडळ विस्तार. काँग्रेसीच्या 24 फुडाऱ्यांनी मंत्रिपदाचो घेतलो सोपूत. स लिंगायत 4 ओक्का-लिगाचे 3 SC 2 ST 5 OBC मुस्लिम जैन ब्राह्मण नमदारी रेड्डी समाजाचे प्रत्येकी 1. केंद्र सरकारान अधिसूचित केली प्रवाह अधिकारिणी. गोय, कर्नाटक आणि महाराष्ट्राक म्हादयचे उदक व्यवस्थापनाचे काम. पणजे मुख्य कार्यालय. म्हादय प्रवाहाचे नोटिफिकेशन पळयल्यार गोंया परस महाराष्ट्र कर्नाटकाक चड फावोर म्हणटा पर्यावरण मोगी. कार्लोस म्हणटा गोंयची शेणी ऑथॉरिटीच्या हातान. प्रधानमंत्री मोदीन विकसित भारताचे सपन पळयला जाल्यार गोंयच्या मुख्यमंत्र्यान विकसित गोंयचे नीती आयोगाचे बसकेत मायनिंग, पर्यटन आणि उद्योग क्षेत्राचेर भर. मोदी सरकार काळो पैसो हाडपाच्या नावार जिखले, मात काळो पैसो वाडलो. काँग्रेस म्हणटा 9 वर्सात सरकारान कांयच केले ना, बेरोजगारी वाडली. अस्नोडा आणि चानेल वॉटर ट्रीटमेंट प्लांटार दुरुस्तीचे काम. आज पेडणे तालुक्यात मर्यादित उदका पुरवण तसेच बार्देश दिवचल आज फाल्यां मर्यादित उदक. आंबावलेच्या 41 वर्साची दादल्याची बॉडी केप्यां मेळ्ळी. कुडचडे फायर ब्रिगेडच्या स्टाफान काढलो न्हंयतल्यान भायर. बॉडी धाडल्या पोस्टमॉर्टमा खातीर. फुडली चवकशी चालू. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन केले नवीन संसद इमारतीचे उक्तावण. राष्ट्रगीतान सुवाळ्याक सुरवात. विक्रमी वेळात संसदेचे काम करपी कामगारांचोय भोवमान. देशात कोविडाच्यो नव्यो केशी 490. ॲक्टिव्ह केशी 5707. गोंयांत नव्यो केशी 11. ॲक्टिव्ह केशी 102. सीएम अरविंद केजरीवाल, काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे आणि हेर राजकीय फुडाऱ्या आड कागाळ नोंद. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मूच्या जातीचेर टिका केल्ल्यान कागाळ. आम आदमी पक्षाची गोंयांतली पुराय संघटना बरखास्त. फक्त प्रदेशाध्यक्ष अमित पालेकाराचे पद शाबूत. नवीन संघटना रोखडीच करतले असे जाहीर. दिल्लीत पावसाक लागून फ्लायट शेड्यूल हल्लो. चडशो फ्लायटी डिले. दिल्ली एअरपोर्टान केली ॲडवायझरी जारी. जंतर मंतराचेर ब्रिज भूषणा आड आंदोलन करपी रेसलर्स आणि आंदोलकांचो नव्या संसदेवटेन वचपाचो यत्न सुरक्षा दळान आडयले. कांय जाणांक घेतले ताब्यात. एकल्या अल्पवयीन चलयेच्या किडनॅपिंग केसीत एका गुजरातीक अटक. हरीश बिलवाल म्हणटा ताका बांबोळे धरलो. केलो गुजरात पुलिसांच्या ताब्यात. फ्री थाली आमिषाची बळी पडली दिल्लीची बायल. सायबर फटवणुकीत 90,000 रुपयांचे लुकसाण. न्यूक्लियर डिप्लॉयमेंटाचेर लेक्चराची गरज ना. रशियाची अमेरिकेक जाप. बेलारुसात न्यूक्लियर डिप्लॉयमेंटावेल्यान अमेरिकन राष्ट्रपतीन केल्ली रशियाचेर टिका. रन ऑफ द रिव्हर प्रकल्पांतल्यान हायड्रो इलेक्ट्रिसिटी निर्मिती वाडिल्ल्यान नेपाळान भारतात वीज निर्यात करपाक केला सुरवात. फाटल्या वर्सा नेपाळान जून ते नोव्हेंबरात केल्ली निर्यात.
IPL फायनल आज गुजरात टायटन्स आणि चेन्नई सुपर किंग्स फायनलीत नरेंद्र मोदी स्टेडियमार फायनल.